नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया खबरो विस्तारान. अस्तंत बंगाल, केरळम, तामिळनाडू, आसाम आणि पुडुचेरी विधानसभे खातीर जाल्ल्या वेंचणुकांची मतमेजणी फाल्यां जातली. आसाम विधानसभेचे 126, केरळमचे 140, पुदुचेरीच्या 30 सुवातां खातीर 9 एप्रिलाक मतदान जाल्लें, जाल्यार तामिळनाडूच्या 234 सुवातां खातीर 23 एप्रिलाक मतदान जाल्लें आणि अस्तंत बंगालच्या 293 सुवातां खातीर 2 पावण्याचेर 23 आणि 29 एप्रिलाक मतदान जाल्लें. फाल्यां जावपी मतमेजणेच्या सुवातांचेर प्रशासनान खर पुलीस बंदोबस्त दवरला. इतले मजगतीं वेंचणूक आयोगान अस्तंत बंगालांतल्या दक्षिण 24 परगना जिल्ह्यांतल्या फाल्ता विधानसभा मतदारसंघाची पुराय मतदान प्रक्रिया रद्द केल्या. ह्या मतदारसंघातल्या सगळ्या 285 मतदान केंद्रांचेर 21 मे ह्या दिसा नव्यान मतदान जातलें आणि 24 मेक मतमेजणी जातली. वचयात फुडल्या खबरेकडे. मेडिकल अभ्यासक्रमा खातीरची गरजेची आशिल्ली नीट ही प्रवेश परीक्षा आयज देशांतल्या साबार केंद्रांचेर सुरू आसा. ही परीक्षा दिवपी सगळ्या विद्यार्थ्यांक केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी परबी भेटयल्या. गोंयांतूय थारायल्ल्या केंद्रांचेर ही परीक्षा सुरू आसा. आयच्या स्पर्धात्मक काळात प्रत्येका खातीर शिक्षण म्हत्वाचें आसा. शिक्षणाच्या मळार बऱ्यो साधन सुविधा सरकार दिता अशें मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी सांगलां. वन मावळिंगे मुळाव्या शाळेच्या पुनर्बांदणे खातीर बुन्यादी फातर बसयल्या उपरांत ते आयज उलयताले. या शाळेत ल्हानसो गांव जरी ल्हान गांव आसलो तरी गांवांत शाळा ही आसपाक जाय अशें सगळ्यात तालिमांचें आमचें एक मनोगत आसा आनी हें मनोगत पुराय करपाक लागून आमचें गोंय सरकार आज काम करीत आसा. ह्यो शाळा पुनर्बांदणी किंवा ह्या शाळांचेर डागडुजी काम करणे, रिपेर वर्क करणे हे आयज परम कर्तव्य अशें म्हणून मानून आमी ह्या मतदारसंघांतल्या जास्तीत जास्त शाळांचे पुनर्बांदणी किंवा रिपेर वर्काचें काम चालू दवरलें आसा. सरकारी प्राथमीक शाळा ह्यो प्रत्येक गांवोगावी आमच्या मय मतदारसंघांत आसा. आज पसून जर आमी हिशोब केलो जाल्यार 8 ते 10 अशा शाळांचे आमी पुनर्बांदणीचें काम म्हणजे रिपेर वर्क ह्या शाळेची इमारत इबाडिल्ल्या स्थितीत आशिल्ली ते पळोवन सरकारान शाळेचे इमारतीची पुनर्बांदणी हातात घेतल्या. आरपोरा नागवांतल्या नागरिकां खातीर मोफत मेगा भलायकी शिबिराचें आयोजन आयज केल्लें. थळाव्या लोकांक भलायकी सेवा मेळोवन दिवचे खातीर हो उपक्रम राबयल्लो. हो उपक्रम कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांच्या मार्गदर्शना खाला राबयल्लो. त्या दिसांनी पळयल्लें आमी की खुबश्या जाणांक हार्ट अटॅक्स येता, खुबश्या जाणांक स्ट्रोक्स येता, खुबश्या जाणांक अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॅन्सर, स्पेशली लेडीज. आमकां ते कळटा कित्याक आमच्या ऑफिसान कंटिन्युअस एवरी वीक वी आर गेटिंग डिफरंट रिलेटिव्स ऑफ पेशंट्स हू कम with prescription saying that I have to take my daughter, I have to take my daughter-in-law to Mumbai hospital, Tata Memorial, detected early stage of cancer, the second stage of cancer. आणि म्हाका दिसता आमी प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स घेवपाची गरज आहा आणि प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स घेताना आमकां सगळ्यांक दिसता आमची हेल्थ एकदम बरी, वी आर व्हेरी स्ट्रॉंग. But we have to take consult a doctor, म्हणजे फॅमिली डॉक्टर असता, or as we are growing older we have to go and do a medical checkup. कळंगूटचे आमदार आणि आरपोरा नागवा ग्रामपंचायतीन जोडपणान आयोजित केल्ल्या ह्या शिबिराक थळाव्यांनी बरो प्रतिसाद दिलो. आयज संवसारीक प्रेस स्वतंत्रताय दीस.
प्रेसाच्या स्वतंत्रतायेक बळगें दिवप आनी उदरगत करप तशेंच संवसारीक पावंड्यार प्रेसाच्या स्वतंत्रतायेच्या परिस्थितीचो नियाळ घेवपाची ही संद आसा. ह्या वर्साचो विशय आसा शांतिकायेन फुडाराचें निर्माण. गोंय मनरिजवण संस्थेन आयोजीत केल्ल्या पुरुमेताच्या फेस्ताक लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. ह्या फेस्ताक गोंयचे कारागीर, आपमजत गट, उद्देजक आनी खाद्य पदार्थ विक्रेत्यांनी वांटो घेतिल्लो. पावसाळ्यांत वापरपाच्या पारंपारीक वस्तू आनी उत्पादनांचें प्रदर्शन आनी विक्री ह्या फेस्तांत जाली. आयज ह्या फेस्ताचो समारोप जाता. पुरुमेताच्या फेस्ताक नागरिकांनी व्हडा प्रमाणांत उपस्थित रावन थळाव्या उत्पादकांक बरो प्रतिसाद दिलो. गांवठी आमचे घेतला गांवठी म्हणून रिस्पॉन्स बरोच आसा आसा कस्टमरांक आसा. सो आयज लास्ट दीस आसा पळोवया. आमी आसा लोकमान्य सोसायटींतले. इट्स अ इनिशिएटीव बाय लोकल फावंडेशन. सो CSR इनिशिएटीव लोक करपाचो. आमी आतां 3 दीस जाले हांगा आसा. लोकांचो रिस्पॉन्स असो बरो आसा. येता विचारता खंयच्यान प्रोडक्ट येयला कितें आसा. सो आमी तांकां सगळी इन्फॉर्मेशन दिली आनी लोक म्हणटा दीस इनिशिएटीव बरो आसा इनिशिएटीव. असोच उपक्रम आसा तो फुडें रावपाचो. सो लोकांक सगळ्यो वस्तू ज्यो गरजेच्यो आसा पावसान ज्यो मेळचे ना एकाच जाग्यार मेळटा. सो रिस्पॉन्स इज गूड आनी लोकांनी आमकां एप्रिशिएटूय केल्लेले आसा. खुबश्या शॉपकिपरांक सुद्दां की बरे बरे आयटम्स जे जिर्ण जाल्लेले आयटम आसा ते एकाच जाग्यार सगळे मेळोंक लागले. वचयात फुडल्या खबरे कडेन. कोकण फ्रूट फिएस्टा 2026 15 ते 17 मे मदीं नावेली आयोजीत केला. नावेलीच्या रोजरी विद्यालयाच्या मैदानार हो महोत्सव जातलो. एके पत्रकार परिशदेंतल्यान फादर गॅब्रियल कुतिनो, स्वता गांवकर, लिझा पिनेरो आनी इस्टेला पिरिस हांणी ह्या महोत्सवा विशीं म्हायती दिली. एग्रिकोस माजी विद्यार्थी संघटनेन हो महोत्सव आयोजीत केल्ल्याचें फादर गॅब्रियल कुतिनो हांणी सांगलें. झाडां जावपाक अवेरनेस हाडूंक आमी सोदता. झाडां रोवप आनी झाडां फुलां फळां घरा रोवन खावप हाचे उद्देशीर. आनी लोकांकूय बी जायते स्टॉल्स आहा घालतो म्हणटच लोकांकूय सोंपेपणां जाता अशें करून साश्टीच्या झाडां फुलां फळां घेवपाक आनी जायते कॉम्पिटिशनां बी आसात म्हणटच हांव ह्या आग्रिकोस आलुमनाय एसोसिएशनाक हांव एक भशेन शाबासकी दितां. ही आपलें बोड वॉलंटरीशीप कशें करून हे भुरगीं तरणाटी फुडें वावर फुडें व्हरतात. तशेंच प्रेजिडेंट आहा आमचे बाय श्वेता गांवकार, लिझा पिनेरो सेक्रेटरी आनी स्टेला आमचे इव्हेंट कॉर्डिनेटर. सो तांकां एक भशेन हांव शाबासकी दितां आनी लोकां लागीं एक भशेन उलो मारता. जायतीं एक भशेन जायतीं जाणां येवपाक आनी दुसऱ्यांकूय जागृताय हाडपाक आनी जायत्यांनी येवन एक भशेन तांचो वावराक एक भशेन फोड दिवपाक. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या एक सँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.